रवींद्र भवन बायणा पुराय रितीन चालू जाला। हाचो कांय भागूच चालू आशिल्लो आनी मुखेल सभाघर चालू नासले। एसी प्लांट पिड्ड्यार जाल्लो म्हूण हो सभाघर बंद आसलो। आतां हे काम पुराय जाला म्हणटकर रवींद्र भवन बायणा पुरायपणान चालू जाला म्हण रवींद्र भवन बायणाचो अध्यक्ष जयंत जाधव उलयला। RDX वा खातीर बायणाच्यान प्रसाद नायक। आमकां एज अ चेअरमॅन जयंत जाधव, आमचे वाईस चेअरमॅन डॉक्टर धर्मेन, दिलीप बाब, अंकुश बाब आणि आमची सगळी कमिटी एक आनंदान हे जाहीर करूंक सोदता की रवींद्र भवन बायणा हे पूर्णत्वान चालू जाल्लें आसा। खरं म्हटल्यार तेजो काही पार्ट चालू असलो, मनोहर भाई पर्रीकर सभागृह चालू असलें, कॉन्फरन्स चालू असलो, पण मेन हॉल जो स्वतंत्र वीर सावरकर ऑडिटोरियम तो बंद असलो। जो एकूच विशय असलो की ते एसी प्लांट कोरोड जाल्लो आणि एसी प्लांट पिड्यार जालो। कोविडाच्या नंतर ते कांय चालू नसलें, पण आमची नवीन कमिटी येतकच डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे मंत्री श्री गोविंद गावडेजी यांच्यानी सगळ्यांनी सहकार्य करून आमचो एसी प्लांट न्यू इन्स्टॉल जाला, न्यू साऊंड सिस्टम इन्स्टॉल जाला, लाईट्स इन्स्टॉल जाला आणि पूर्णपणे रवींद्र भवन चालू आसात। अनेक 3 नाटकां जाली आतापर्यंत, काल तियात्र जाले, ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जालें, अशे अनेक कार्यक्रम स्वतंत्र वीर सावरकरान चालू आसा। गॅदरिंग जाले, 2-3 स्कुलाची गॅदरिंगांय जाली आणि मराठी नाटकां जाली। ह्या खातीर आमी जनतेक सांगू शकता, वास्कोच्या की सगळ्या स्कुलांक सांगू शकता, गॅदरिंगा खातीर आमचो स्वतंत्र वीर सावरकर ऑडिटोरियम तुमी यूज करू शकता। तियात्र मोगींनी तियात्र हांगासर सादर करू शकता, नाटक प्रेमींनी नाटक सादर करू शकता, अनेक कार्यक्रम सादर करू शकता, तशेंच एक्झिबिशन्स करू शकता। मनोहर पर्रीकर सभागृहान अनेक कार्यक्रम चालू आसा, कॉन्फरन्स हॉल आसा, जे कोण कॉर्पोरेट ऑफिस आसा तेंच्यांनी कॉन्फरन्स हॉल यूज करू शकता आणि त्याचे जे प्रायजीस दवरला ते एकदम कमी दवरला, गव्हर्मेंटाच्या प्रमाणे आमी एकदम कमी दवरला। म्युझिक क्लासीस आमचे चलता, 5 म्युझिक क्लासीस अनेक वर्सां चालू आसा, हार्मोनियम, तबला, कीबोर्ड, कथक आणि वोकल। सो न्यू बॅच आता 10 जूनाच्यान सुरू जाता। भुरग्यांनी तेतून ज्येष्ठ नागरिकां खातीर सकाळी 11 ते 1 आणि भुरग्यांच्या खातीर दनपारां 3 ते सांजचे 6 पर्यंत आसा। सगळ्या पेरंट्सां कडेन विनंती करता, हार्मोनियम, तबला, कीबोर्ड, कथक आणि वोकल ह्या क्लासीसाक आपल्या भुरग्यांक घालचे। सिनियर सिटीजन महिला आसा जाल्यार पुरुष आसा तेंच्यांनी हेचो लाभ घेवचो, कित्याक संस्कृती आमची टिकोवपा खातीर ही अत्यंत गरज आसा। परत एकदा आमी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे गोविंद गावडे मंत्री, आमचे आमदार संकल्प आमोणकर, श्री मोविन गुदिनो, दाजी साळकर ह्या सगळ्यांचे आभार मानता। सगळ्या कमिटी कडेन संपर्क करचो, ऑफिसान संपर्क करचो आणि रवींद्र भवनाचो लाभ घेवचो।